खंय तरी तुमी प्रेस आपयल्या, कितें कारण आसा प्रेस आपोवपाचें? हांव म्हजी वळख दिता ती म्हटल्यार सांगें ब्लॉक प्रेजिडेंट आसा आनी तशेंच म्हज्या सायडीक आमचो कायतान मार्टीन फर्नांडीस आमचो जनरल सेक्रेटरी आसा आनी आदलो ब्लॉक प्रेजिडेंट तो, तशेंच आमचो सत्यवान गांवकार जो एसटीचो लिडर आमचे अशे आमी आसात. सो केल्ले भाशेन आमी 15 ऑगस्ट आतां एक कार्यक्रम दवरलो आसा. तो जाता पळय हितून रे चंद्रेश्वर भूतनाथ हॉल. सो कारण म्हणल्यार आमी पयलेच फावटी जे सेलिब्रेशन इंडिपेंडंस डे पयलीच फावटी सांगे वातावरण आमी करता एज ए काँग्रेस. सो आमकां जाय आमच्या लिडराक कितें भशेन जे आमचे लिडर मरून गेले त्या दिसा खातीर तांचो उडास करून आनीक फ्लॅग हॉस्टींग करून. सो दुसरे आमचे सांगतलो उरलेले आमचो कायतान मार्टीन. सगळ्यांक मॉर्निंग स्पेशली आतां आमच्या ब्लॉक डायरेक्टर सांगला कॉर्पोरेशन आमी 15 ऑगस्टाक चंद्रे भूतनाथ चंद्रेश्वर भूतनाथ कॅम्पला हॉलांत आमी आमचो 15 ऑगस्टाचो प्रोग्राम थारायलो. तो प्रोग्राम जातलो आमच्या ब्लॉकाचे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीच्या अंडर आनी तो आमी फेलिसिटेट करपा आनी फेलिसिटेशनाक आमचे गोंयचे काँग्रेसीचे ब्लॉक विलेज प्रेसिडेंट विलेज स्टुडंट तुका आसतलो तसोच आमचो वायस प्रेसिडेंट डेप्युटी प्रेसिडेंट अभिषेक आसतलो. तसोच आमचो डिस्ट्रिक्टाक कशावती डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश लवकर आसतलो आनी तसोच प्रदीप नायक जनरल सेक्रेटरी. ह्या प्रोग्रामाक हाजीर आसतले तेन्ना हांव सगळे आमच्या सांगेच्या लोकांक तशेंच आमच्या लोकांक पसून आमच्या लोकांक एक विनंती करता प्रेस करता की ह्या प्रोग्रामाक 15 ऑगस्टाक 9 वरांचेर चंद्रेश्वर भूतनाथ हॉलाक मोठपणान हाजीर जावचे आनी हो दीस आमी व्हड संख्येन सगळ्यांनी सेलिब्रेट Every year on 15th August, we are celebrating our Independence Day. To mark this historic event, we have organized flag hosting ceremony at Vichunrem Chandreshwar Bhutnath Hall on 15th August at 9 a.m. So we warmly invite all to mark this occasion and to mark this and celebrate the spirit of our freedom and honor our freedom fighter and inspire our young generation to build a better nation. Thank you. हो प्रोग्राम पळय घडोवन हाडपाक आसतलो न्हू तेजे फाटल्यान आमी आमचे पार्टी अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकर सरा आमी रिक्वेस्ट केलो की हो फ्लॅग हॉस्टींग प्रोग्राम आमगे सांगेर कॉन्स्टिट्युएन्सी करची म्हणून आनी सरान तो प्रोग्राम इमिडिएटली आमची रिक्वेस्ट एक्सेप्ट केली आनी आमी हो प्रोग्राम ते प्रमाणे ऑर्गनायज केला. हो प्रोग्राम घडोवन हाडपाचें एक कारण उद्देश कितें आसा तुमचो असो? टू mark the spirit of freedom and to honor our great freedom fighters and to build the confidence in our youth. हांव सगळे सांग्यावयल्या लोकां कडेन मागता की हे फ्लॅग हॉस्टींग सेरेमनी तुमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे आनी हो प्रोग्राम सक्सेसफूल करचे. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.